विजय सरदेसाय जो आसा तो काँग्रेसी वांगडा आसतलो, पूण खंयची काँग्रेस ही तुमी सोदून काडा म्हटल्या तेणी, म्हणजे दुसरी बीन काँग्रेस आसा अशें कितें आसा सर? तुम्ही ताका विचारा न्ही, तेगे स्टेटमेंट हांव कसो रिएक्ट जातलो. एकूच आसा काँग्रेसीन 2 ग्रुप आहा, तुमचो एक आनी पाटकराचो एक वेगळो बीन अशें काँग्रेस कितें. सगळो असतो काँग्रेस ग्रुप. जाल्यार अमित पाटकर असो कितें स्टेटमेंट करता ते. तेका विचारपाक जाय न्ही. आता सध्या काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड स्टेटस कितें अलायन्सान आसा ना आम्ही कोणे नाव म्हणला आसा अलायन्सान कित्याक त्या साठी विजय सरदेसायचे स्टेटमेंट जाता ती घेतली डिफरंट जाता. उलोवप चालू आहा. आमचे वचून डिस्कस करपाक जाय न्ही, सगळे जितले कितें आसा अलायन्साचे इशू आसा ते स्टेजी वयल्यान जायना न्ही, ते बसून सगळ्यांनी डिस्कस करपाक जाय. आनी खंयचेय अलायन्स जे आसा दोनी एकमेकाच्या पार्टीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. सो आमी खंयच्याय पार्टीक अलायन्स आसून दुसरी पार्टीक अटॅक करप नासता, क्रिटिसायज करप नासता. आमी आमचो तो धर्म आमी पाळटात. गिरीश, याचसाठी जॉइन केले ते wrong. व्हेरी अग्रेसिव्ह एज फार एज कंटिन्यूस मीटिंग घेता. इज इट लाईक सिरियसली सगळेच बिकॉज इलेक्शन आर जस्ट 6 months away ना. So now is the time that आमी aggressive वचपाक. That's why आमी formalize केल्या सगळ्यो meetings. So everyone knows. आमी मागेलो टाइम टेबलूय अनाउंस केलो आसा, every Monday, Thursday. So we have already moved into the election mode. And that's why we are aggressive. All is good between Congress party. What is the problem? No, because all the message going on. Ex-president is saying something. सगळे एक जावन आमी फायट करतले इलेक्शन. No issue. Okay. So Patkar is with you. Thank you. Yes, he's in party, no? No issue. Okay, thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.